स्मार्ट सिटीचे कामावेल्यान सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचेर पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेरात टिका करीत आसा। स्मार्ट सिटी वेल्यान बाबूश आड उत्पलाचो वादविवाद चालूच। आदलो मुख्यमंत्री आशिल्ल्या तशेंच केंद्रात संरक्षण मंत्री जाल्ल्या पर्रीकारावेली टिका पक्षाक आवडूंक ना। बाबूशाक आपण समज दिला। पार्टीचे ज्येष्ठ नेते जे आसात मागीर तेच्या भितर मनोहर पर्रीकार आसात, श्रीपाद नायक, आमचे राजन आल्लेकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, सतीश धोंड, ज्यांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी संघान तांकां पयले पार्टीचें काम वाडचें, पार्टी व्हड जावची म्हणून तांकां संघांतल्यान भारतीय जनता पार्टीन धाडिल्ले आनी त्यामुळे ह्या लोकांनी पार्टी वयर काडपाक लागून भरपूर कश्ट घेतिल्ले। मनोहर पर्रीकाराच्या नेतृत्वाचेर गोंया भितर सरकार जालें, गोंयभर ते फिरले, त्याच्या बरोबर हे बाकीचे श्रीपाद भाऊ आसत, बाकी सगळे नेते फिरले आनी पार्टीचें काम खूब वाडलें। आणि त्यामुळे हांवें सगळ्यांक काल इतलेंच सांगिल्लें की कोणेच ह्या अशा नेत्यांचेर आरोप करचे न्हय, वैयक्तीक तेचेर कितें उलोवचें न्हय, कारण त्यांचो पार्टी वाडोवपाक खूब त्याग आसा, मनोहर खूब हे आसा। आनी त्यामुळे त्या दीस जेन्ना आमचे बाबूश मोन्सेरात जे उलयले त्यामुळे तांकां सांगलें अशें करूं जायना। आनी त्यामुळे मनोहर आसत कोणे तरी 2 म्हयन्या पयलीं श्रीपाद भाऊचेर स्टेटमेंट केलो, त्यामुळे अशा पद्दतीचें स्टेटमेंट कोणेच करचें न्हय हें सगळ्यांक सांगिल्लें काल। आनी दुसरें आशिल्लें की आमी आतां ठरयिल्लें आसा की नवीन जे कार्यकर्ते लोक जे येवपाक सोदतात पार्टीन, कोण तरी पयलीं इलेक्शन लडयल्ले आसले, कोण माजी सरपंच आसले, पंच आसतले, देवळांचे अध्यक्ष आसतले, माजी अध्यक्ष आसतले, ह्या सगळ्यांक पार्टीक घेवपाक हरकत ना। पण घेता आसतना जाका तकलेन तिकीट जर कोणाचें आसत जाल्यार त्या घेवच्या पयलीं मातशें विचार करचो पडटलो। उत्पल बीजेपीत येता म्हणटात त्या चर्चेत तथ्य ना। कोणाचेंच हांवें नांव घेवना आनी कोणाक प्रवेश दिता हें म्हणूं ना। आनी ताका लागून एक वेगळी आमी समिती स्थापन केल्या, त्या समितीच्या माध्यमांतल्यान जातलें। आनी त्यामुळे आज खंयच्या तरी पेपरार जें छापून आयलां तातूंत कांय तथ्य ना। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे।